विसवा उपरांत तुमकां येवकार. मांद्रे आनी मोरजे दर्यावेळेवयल्यो लायटी रातच्या 8 बंद करपाचो आदेश सरकारान बेगोबेग फाटीं घेतलो ना जाल्यार शिवोले पूल बंद करपाची शिटकावणी शेक धन्यांनी दिल्या. मोरजे जाल्ल्या शेक धन्यांच्या बसकेंत हो निर्णय घेतलो. मांद्रे आनी मोरजे दर्यावेळेवयल्यो लायटी रातच्या 8 बंद करच्यो असो आदेश पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिला. त्या भायर दर्यावेळेर घातिल्ल्यो खाटी काडच्यो अशें उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलां. ह्या आदेशाक विरोध करपाक शेक धन्यांची एक बसका शुक्रारा मोरजे जाली. थळावे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार, जिल्लो पंचायत वांगडी दीपक कळंगुटकार ह्या बसकेक आसले. अधिकाऱ्यांनी लोकांक लुबाडचे न्ही अशी शिटकावणी आमदार पार्सेकारान दिली. ऑफिसर्सांक हांव सल्लो दिता. हांगा डेप्युटी कलेक्टर आसात, मामलेदार आसात, PI आसात. हांव ह्या गोश्टींनी लक्ष दिना किंवा हांव कोणा कडेन डिमांड करिना हाचो अर्थ आमदाराक कांय कळना अशातली गोश्ट न्हय. हांगासरले ऑफिसर्स सामान्य मनशाक लुटतात हे म्हाका लक्षांत आयिल्लें आसा. आदल्या ऑफिसरा परस नवीन ऑफिसर आयिल्लो जो आसता तो हप्ते वाडयता. हांव आमदार आसा आनी जनतेची काळजी घेवप ही म्हजी जबाबदारी आसा. सरकारान आदेश फाटीं घेतलो ना जाल्यार चोपडे शिवोली पूल बंद करतले अशी शिटकावणी जिल्लो पंचायत वांगडी दीपक कलंगुटकारान दिली. प्रेमनाथ शेटगांवकर, डॅनियल मोजीस, आग्नेल डिसोजा ह्या शेक धन्यांनी अशीच शिटकावणी दिली. शिवोली चोपडे पूल जरी बंद करचो पडलो जाल्यार काय हरकत ना. कोण काय करू शकत ना. आमी वेगवेगळी आंदोलनां केली आसा. चोपडे शिवोली पूल हो आमी म्हाका दिसता 3 ते 4 फावटी बंद करणे आमी यशस्वी करून दाखयला. मोरजेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. आतां पळोवया खेळा मळावयल्यो खबरो. चर्चिल ब्रदर्स पंगडान शिलाँग लाजोंग पंगडाचेर 6-0 गोलांनी जैत मेळोवन बेस बरी कामगिरी केली. चर्चिल ब्रदर्साच्या हेनरी आंचुएटान हॅट्रिक केली. ह्या जैताक लागून चर्चिल ब्रदर्स पंगड पयल्या सुवातेर पावला. धेंपो पंगडा परस ताची एक मॅच चड जाल्या. इतल्या मजगतीं कोलकातान जाल्ली स्पोर्टिंग क्लब द गोवा आनी मोहन बागानाची मॅच बादाबाद जाली. आय लीग सर्तीचो 10वो रावंड सुरू जाला. कोलकाताच्या सॉल्ट लेक स्टेडियमाचेर मोहन बागाना आड स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाची मॅच जाली. पयल्या अर्दांतलो खेळ सामको कंटाळो हाडपी जालो. गोल मारपाची संद दोनूय पंगडांक मेळूंक ना. खेळाच्या 73व्या मिनटाक मोहन बागानाच्या सय्यद नबीन पयलो गोल करून मोहन बागानाक आघाडी मेळोवन दिली. त्या उपरांत रोखड्याच मेळिल्ल्या पेनल्टीचो लाव घेवन स्पोर्टिंग क्लबान गोल केलो. त्या उपरांत दोनूय पंगडांनी नेटाचो खेळ केलो. जेम्स मोगा आनी ओडाफे ओकोलीक गोल मारपाची संद आशिल्ली, मात गोल जावंक ना. इतले मजगती फातोड्ड्या ग्राउंडार शिलाँग लाजोंग आनी चर्चिल ब्रदर्स पंगडा मदीं जाल्ल्या मॅचीत चर्चिल ब्रदर्सान 6-0 गोलांनी जैत जोडले. लाल रेंदिका राल्तेन 27व्या मिनटाक पयलो गोल मारून चर्चिल पंगडाक आघाडी मेळोवन दिली. त्या उपरांत बॅटोन रोखडोच गोल करून 2 गोलांनी आघाडी मेळयली. खेळाच्या दुसऱ्या अर्दांत हेनरीन 47व्या मिनटाक गोल केलो. खेळाच्या 54व्या मिनटाक अँडी ओपारान आनीक एक गोल मारलो. त्या उपरांत खेळाच्या 62व्या मिनटाक आनी 80व्या मिनटाक आनीक 2 गोल करून हेनरीन हॅट्रिक केली. ह्या जैताक लागून चर्चिल ब्रदर्स पंगड पयल्या नंबरार पावला. तांची धेंपो परस एक चड मॅच जाल्या. धेंपो पंगड आयतारा एअर इंडिया वांगडा खेळपाचो आसा. ब्युरो वांगडा फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. खेळां खातीर आधुनीक साधन सुविधा निर्माण केल्योय म्हूण सरकाराची जबाबदारी सोंपना. ह्या साधन सुविधांचो योग्य फायदो लोकांक जावंक जाय हें आमचो सरकार पळयता अशें दिसना. साखळेचो स्विमींग पूल लोकांक अजून उक्तो जावंक ना. वेल्यान हांगा कामाक दवरिल्ले लोक कितें कामां करतात असो प्रश्न निर्माण जाला. ही पळयात ह्या स्विमींग पुलाच्या उक्तावणाची पाटी. मे म्हयन्यांत हाचें उक्तावण जाल्लें. आतां डिसेंबर चलता तरी लोकांक ह्या सुविधांचो लाव मेळना. हें कितें चल्लां अशें विचारतकीच आमदार प्रताप गावसाची जाब आयकयात. कोच मेळोंक ना. कोच मेळटकूच डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स तेजे कडेन उलयला आसा ऑलरेडी.
कोच मेळ्ळा ती त्या भुरग्यांक ट्रेनींग करून मागीर तांकां स्टार्ट करतले म्हणून. हो संकूल असोच उरत जाल्यार हाचेर मोडिल्ले पयशे उदकांत वतले. सरकारान बेगोबेग हो लोकां खातीर उक्तो करचो अशें आदलो सरपंच प्रवीण ब्लेगन म्हणटा. हो स्विमींग पूलचो जो आसा बांदलेलो आहा तो पांढरो हत्ती जावपाचो आहा. सरकारचो आनीक पांढरो हत्ती सांखळेन जावपाचो आसा. त्या खातीर आमी सरकारा कडेन मागता की बेगिनात बेगीन आमच्या गांवच्या भुरग्यांक हे स्विमींग पुलाचो उपयोग जावचो म्हणून तो बेगीन खुलो करचो लोकांक. सांखळेच्यान आमचो खबरांकार उदय परब. आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.